सगळ्यांके नमस्कार. हांव जयश्री पै. हाजी तुमका आमगेले स्वाभिमान पावल कार्यक्रमाक स्वागत. आयच्या आमगेल कार्यक्रमांतू एक विशेष सोयऱ्याले परिचय करून घेवया आनी हांगेल आसक्तीचे स्वप्नाक परिश्रम आनी आत्मविश्वासानी मुखार व्हरतची साकार करून ते वास्तवांत हाणू यशस्साचे मार्गारी वतसची. हानी श्रीमती श्रेया भट उप्पुंदुमळल गांवचे उडपा लगीची उप्पुंदुमळल एक सान गांव हांगा हानी असचे गांव. आयुर्वेद नैसर्गिक आरैके आनी परंपराचे चिकित्सेंतू आसक्ती आशिल्ल्यान 2018 श्रेष्ठ म्हणले ब्रँडारी व्यारसूर करून आजी एक विश्वासार्ह आयुर्वेद स्किन केअर आणि वेलनेस ब्रँड जावनू हानी वाढोन हाडतसची. हानी एक उद्यमी मात्र नाही, एक शिक्षकी, विद्यार्थिनी, वेलनेस प्रॅक्टिशनर आणि निरंतर शिक्षांतू आसक्ती आशिल्ले व्यक्तित्व. तशीची कुटुंब, शिक्षण आणि उद्यम हे तिन्हीकय समतोलनारी व्हरचे हांगेले पयाण काणी निजावनू प्रेरणादायक जावन आसा. आमी आनीक मस्तस कಡೆ विषय हांगेला उल्लोन हांगेल उत्पन्ना बग्गे आयुर्वेदा बग्गे आमी ऐकुया आता आमगेल भासांतू. सो मुखार वचे पश फुडे आमी सुरवेक श्रेया भट हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. श्रेया तुमका आमगेल वाहिनींतू आत्मीय स्वागत. आ श्रेया म्हण तुका इथं म्हळारी आम्ही मस्त क्लोज जावन आसताची कशी म्हळारी जात नव्हे ना ना कसरे प्रॉब्लेम ना बट मामाले बायल जावन आसताची. सो ना बटीन माई नमस्कार तू म्हणटाची. हा येस नमस्ते. आता सुरवेक श्रेया हांव तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स दिवका. इथं म्हळारी तुम्ही इतले पुरा प्रॉडक्ट्स करून चंदा एरी वैर जावनू यशस्सु गितिल आसा. श्रेष्ठ म्हळ्यार ब्रँडर ते ब्रँड येवका जल्लारी ताजे नाव श्रेष्ठ म्हण आकर्षण आसा. ते नाव येवच्याक करच्या प्रेरण कसले आणि मुखार वच पश फुडें तशी तुमगेल सुरवेक परिचय दिवची एक सांगायचे. मेगेल नाव तुम्ही सांगले श्रेया. मेगेल अन्नाल नाव गोपाल कृष्ण शेनाई. तांगे पैनूर आसचे. मेगेल आनू मेगेल अम्मा माक 3 चेडू आसूची. तुका 3 चेडू आसाची. तशी मेगेल अम्मा विद्या शेनाई म्हणून तांणी वै हेची आयुर्वेद बिझनेस जावनू आसूची. कण्णूर केरळा ಅಂತೂ कण्णूर गांव आजे लागी पय्यनूर म्हण आसा. थंय तांणी एक तांगेले एक क्लिनिक एक आयुर्वेदिक अंगडी तशी आसाची. मेगेले बामण हरीश भट तांणी ಮೂಲತಃ ಉಪ್ಪುಂದ आम्ही आशिलेची मस्त काळ कॅलिकेट अंदू केरळ अंतूची माक वरडी कोरनिलालेच कॅलिकेट अंतूची. तशी कॅलिकेट आम्ही मस्त काळ आशिलेची. मागीरी मुला आम्ही उपुंद आयलीची. देवस्थानाक एक पूजेक म्हण सांगून आमगेले देवस्थान ते आमगेल अज्जाले देवस्थान मेगेल बामणाल अज्जान मेगेल पारंपरिक देवस्थान व्हेरी नाईस. तशी तै तुकोनू या श्रेष्ठ म्हळेल ब्रँड तै चमकल निमित्ती त्या देवाला प्रेरणा नीचे आम्ही हावे शिक्षा जावो कसं नाही मेगेल फर्स्ट चढ कॅलिकेट असताना झाला. मागीर 2 चढ उपुंदा येऊन झालेली. तशी देवाले प्रेरणेनी शिकवण जावो खंयचे रब्बिले शिकवण रब्बिले सकाळी उपुंदा वेंकटरमण पूज केले निमित्तीच म्हाका ते सौभाग्य मेळलेले पुराय खंडित. वय तशी च्या वापस शिक्षक स्टार्ट केले. तू वार्डिक करताना शिकता वार्डी करताना मेगेल BA म्हळ्यार BCom काढलेला हांवें. BCom जाता आशिल्ले 2 वर्सां असताना वार्डीक जाल्ले कंप्लीट करनी तई ब्रेक जालते. म्हळ्यार आमकां गांवांनी चेंज करका युनिव्हर्सिटी चेंज करका तशें जाताना ते तईची मागीर तुमकां तसं वार्डीक जाल्ले मागीर शिकवण तितलेची तईकची हे जालते. तशें मागीर हांव ते
हें जाल्लें मागीर कसं नाही कोरका म्हण येवन आशें आशिल्लें तशी आमी कॅटरिंग केलें तें लक्ष्मीनारायण कॅटरर्स म्हण सांगून हांवें म्हगेल्या बामणान सगळं कुडसून एक कॅटरिंग केलें कॅटरिंग सुमार काल चल्ला एक बिझनेस म्हळ्यार फुडें आशिल्लो आमकां तशी आनी तुमगेले अन्नाले आयुर्वेदिक आशिल्लें ना वय तुमकां तांतू कसले प्रभाव पूण आसच्या पुरकी ಮತ್ತೆ आयुर्वेदिक ಅನ್ನಲೆ ಅಂಗಡಿ ಚಚಿ ಪ್ರಭಾವಚಿ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಸೂರ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ ಸಕ್ಕಡೆ ಮಳಾರ್ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಆನೋಚಿ ಮೇಗೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಆನೋಚಿ ಮಳಾರಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಸಾನಸ್ತಾನ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಚೊಲ್ಡು ಮಳ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಕ चोडू तू मस्त एज डिफरन्स चोडू मेगेल अण्णा मेगेला पशी 12 डिफरन्स मेगेल अक्का हाव मस्त डिफरन्स तशी हाव मेगेल चाइल्डहुड म्हण सांगल्यार एकलीच असं म्हण सांगू येत म्हळ्यार अण्ण आसा अक्का जाल्यार चाइल्ड म्हळ्यार चोडू आलोट खेळचा आशिल्ले म्हळ्यार मेगेल अम्मानी आनूचे मागीर मेगेल अंगडीची तशी आमी चड टाइम अंगडी स्पेंड करता अन्नान काप्योच्या वताना जेवणा वताना अशी सगळं आमी वचून बसचे आशिल्ले तेन्ना आमी सगळे सान आयटमाक सील मारचे मागीर वापस दिवचे कॉइन सेपरेशन करचे ते सगळे अंगडीचे बिझनेस तुमगेले सान हातांनी हेल्प उमेद आशिल्ली तशी आमी ते सूर केल्ले मागीर वालडीक जाल्ले सुमार काळान म्हळ्यार खाली बैसून आशिल्लेची तशी म्हणटाना एक कॅटरिंग कोरिया म्हण सांगून फूड बिझनेस स्टार्ट केलेलो आमी जाल्यार अशी ट्रेडिशनल जावन म्हळ्यार फुल टाइम नाही आतां गणोम व्रत तशी तुम्ही दवारल्यार एक 4 जाणां जेवणाक तशी जावन स्टार्ट केलेला अर्ली 5 मेंबर्स 10 मेंबर्स देखून स्टार्ट केले मागीर मागीर मुखार ते एज जाल्ले जण असतात आशिल्लेच एक 2-3 फॅमिली आशिल्लीची तांकां नित्य रांदप करून दिता आशिल्लो हांव आमगेल करतानाची तांगेल खातीर तांगेल ऑपरेशन जाल्यार टायमार मागीर तांणी बाकीचे सुन्न कोणीची खंय वताना बोनचा वताना तशें तांकां जावंक आशिल्लें डे फुल डेचे म्हाका कसं करतास की त्याची हांव सप्लाय करून येवन तशी म्हळ्यार दुड्ड करचें म्हण न्ही सर्वीस मस्त बिझी आसतशी तुगेल कामार हे पुराय हांव खंयच्याय तुमगेले एक 10 जाणां पशी वैरी आशिल्ले रांदपाक मात्र हांव म्हळ्यार तुम्ही जाणां सांगून जेवणां करताय आशिल्ले कॅटरिंग म्हण घेवन तांकां मात्र हांव दुड्ड घेता आशिल्ले शिवाय बाकीचे मस्त जाणांक हांव फूड डेली फूड सोशल सर्वीस सकट आशिल्लें वेरी गुड तशी वेरी नायस आनी ते एक बटमाम आशिल्ले तांगेलो ओट्टो आमी ऑर्फनेजाक फूड दिवचे तशें सगळं मस्त करतालीं वेरी गुड आतां श्रेष्ठ म्हणून तुमगेले ते नाव कशें आयलें आनी ते कोरका म्हणलें कशें तुमकां मन आयलें म्हण श्रेष्ठ म्हळ्यार श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ म्हणटाय न्हू आमी बेस्ट प्रोडक्ट एक्सलंट प्रोडक्ट वेरी गुड वेरी आनी संस्कृतान श्रेष्ठ म्हळ्यार नाव संस्कृतानी मलयाळानी हांव शिकलेली पुरा मलयाळ वय तशे वर्ड्स मस्त वर्ड्स संस्कृता रिलेटेड आसता तशी श्रेष्ठ म्हळ्यार नाव बेस्ट अँड युनिक म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ एक्सलंट म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें तेची आनी तेन्ना अशी मागीर दुवेल नाव श्रेष्ठ म्हणून ग्रेट ते आमी मस्त काळ वेट करून आमकां चली चोरड जालें तशी ती वय श्रेष्ठ जावका म्हण घेवन वय तेका मुल्कीन तूं देवान नांव घाललें श्रेष्ठ म्हणून तेची हाजेरी 2018 भितर मेगेल प्रोडक्ट भायर आयला दुय जाल्यार तेची वर्स हें पुरा कोर्क जाल्यार तुमकां कसले कोर्स जेवो आनी जेवो कसले केल्लेलो की कोर्स म्हळ्यार इंडियन स्किल डेव्हलपमेंट यस एक टीम तांणी अशी विमेन्साक फॅशन डिझायनिंग आयुर्वेद आसले सोप आनी करच्याक ना तुमगेले फ्लोर क्लिनर्स तसले शिवण ब्युटी पार्लर कोर्स तशी इतर कोर्स तांणी ऑफर करताची फ्री जावनूची तांणी ऑफर करताची तांतू भितर हांव एक दिवस रजिस्टर केलेले त्या टायमार एक 3 days 4 days वर्कशॉप मात्र आसता तांगेले म्हळ्यार तांणी आमकां एनकरेजमेंट दिवचे म्हणटा पळय विमेन्साक मुनगणाने दिवन घेवन एम्पावर करचे आशिल्ले कोर्स 3 day वर्कशॉप आशिल्ले 3 day वर्कशॉपा भितर हांवें सोपाचे न्ही अशे कडेन कोरया म्हणून म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट आसून हांव चमकलेली
तान कोर्स असता तांणी दिताची त्या कोर्सा लेक्कारे आमी फीज आनी बांदून या वेरी गुड वय कॉस्मेटॉलॉजी आयुर्वेद कॉस्मेटॉलॉजी वे ते कसे आयुर्वेद कॉस्मेटॉलॉजी म्हळ्यार तेची कोर्स हांव सांगिला आतां तांतू भितर 3 days वर्कशॉप कोरून घेवन तुमकां खंयच्या इंट्रस्ट आसा पळय तांतू भितर तांणी डीप जावन अबाउट एक 50-100 ताजे वयले प्रोडक्ट्स करच्याक तांणी शिकयतात व्हेरी नाईस वय. गुड गुड कळतं. तशी तुमकां ते प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग वय वय तांतू 6 months ते कोर्स डिटेल्स म्हळ्यार 1 year कोर्स तांतू भितर इक्वलंट +2 म्हणटा तुमी कसं म्हणटा फर्स्ट PU सेकंड PU जाल्यार जाणाक ते कर येता नंतर डॉक्टर्सान करचे आयुर्वेदिक कॉस्मेटॉलॉजी विंगड आसा ते तांगेले वर्ष 3-4 वर्ष ते विंगड आसा बट ह्या त्या न्ही तुमी स्किल डेव्हलपमेंटा खातीर करचे आतां टेलरिंग आनी शिकताय पळय तशीच तांतू अलंकार शास्त्र म्हळ्यार BA तुम्ही केलेलं असतं नाही वा कसं ते त्या म्हळ्यार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्साचे या नवा आयुर्वेदिक ग्रंथ रेफर करताचे आमी अष्टांग हृदया तशी 2-3 ग्रंथ आसा आमगेले ते ग्रंथ फॉलो करता तांतू केलो नाव सकडी संस्कृतान येता तावळी केलो मेथड केलो श्लोक असता आयुर्वेदिक म्हण सांगला रिलेटेड टू मस्त श्लोक आसा धन्वंतरी शास्त्र सकड येता ते पुरा वाचून म्हाका ताचे वयर इंट्रस्ट आशिल्ले व्हेरी गुड म्हळ्यार कसं न्ही आमी कोरका न्हू तो बस स्टॅण्ड जे म्हळ्यार एक हें आशिल्लें आतां म्हगेलें चेडू आतां सूर केलेलें हांवें हें आतां फायनल इयर म्हगेलें चेडू विद्यार्थिनी म्हळ्यार विद्यार्थिनी जावन आतां सूर रिसेंट सूर केलेलें हांवें आजचे आख्ख न्ही ताका कनेक्शन म्हळ्यार एक आयुर्वेदा संस्कृत रिलेटेड म्हण मात्र म्हळ्यार चड कसं न्ही शिकू का म्हण जो काय येना तांतू म्हळ्यार सोपनी करचा संस्कृतान तांतू नाव आसता संस्कृतान नाव आसता श्लोकास आसता त्या सकट शिकचे खातीर आनी चेडू आनी स्कुला वतरी टायम फ्री मेळटा काम ना म्हण न्ही जाल्यार सुरवे तुमी सूर करतना खंयचे प्रोडक्ट सूर केलेले फर्स्ट हांवें सोप मात्र सूर केलेले म्हगेले 8 varieties ऑफ वय हातांनी करचे सोप मात्र सूर केलेले खाली तुमगेले हँडमेड सोप लायक हे तुमी सुरे सोपान सूर केलेले मागीर प्रोडक्ट कितले कशी जाले वाडून येयले कशी तुमी वाडून येयली इतले प्रोडक्ट्स करता वय तेची ते कोर्सा भितर तांणी शिकयताची एक एकची कोरका म्हळ्यार एक एक श्रेष्ठ म्हळ्यार ब्रँडारीची तुम्ही विस्तार जावन इतले सुरकडे प्रोडक्ट केले तांतू शिकिल्ले हांव पेन ह्या सकडे मस्त सॉल्ट स्किन केराचे खातीर तुमगेले मस्त प्रोडक्ट्स आसा ब्रँड नाव पाविल्ले आसा वय 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 पिगमेंटेशन क्रीम मॉइश्चरायझर सकड मस्त ग्रेवेल आनी ते दुखे त्याल ते परस की वय वय दुखे ते हांवें अंतू तुमगेले 6 months भितर आमकां 6 months ट्रेनिंग आसता त्या ट्रेनिंगा टायमार डॉक्टर मिदिला म्हळ्यार अंतू खंयचे ते दुखे त्याल म्हळ्यार ते लास्ट ओ नायस ओ गुड 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 एक्सलंट मे ऑयल मिक्सिंग प्रिपरेशन दुखी म्हळ्यार कोण पाय चेडवांनी पडलेले तेन्ना लावचा जाता मागीर गायनी जाता ना त्याक लाव येता चेडवांक आनी मस्त यूज जाता चेडू आशिल्ले घरकडे ते एक मस्ट अँड हॅव प्रोडक्ट म्हणून सांगू येता इत म्हळ्यार हांवें त्याच्यात यूज करतास वय काही पडलारी कसं नाही उज्ज लागलारी तुम त्या पुरा काही त्याल यूज जाता वय क्यूर जाता नी पेन म्हणून तशी मसाज करच्या काही त्याची त्याल यूज करच्या हांवें विंगडकनचे यूज करता वेलनेस थेरपी वय वेलनेस थेरपी तू हांवें मसाजिंग आनी करता म्हळ्यार तांतू आमकां शिकयताची म्हळ्यार ह्या न्ही डॉक्टरान करच्यो शिरोधारा पंचकर्मा म्हण सांगला शिरोधारा ते पुरा तांतू फुल्ल जावन येना जाल्यार फर्स्ट आमकां पेयनाक खंयच्या अँगलार खंय या कोरका वय वय खंयचे मारमारी कसन प्रॉब्लम स्वेलिंग आसकी त्या पुरा पळोवच्याक आमकां शिकयता तांतू आनी तशीच ती म्हगेल्या अन्नाले क्लिनिका भितर डॉक्टर मिदिला म्हण आशिल्ली तिणी येवन म्हाका मस्त सगळें शिकोवन दिला प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगा टायमार तिणे करतना हांवें पळोवन रावचें आशिल्लें मागीर तिणेची करी म्हण सांगून धैर्य दिल्लें त्या येवन म्हाका एक
धैर्य येयलें, कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्स आयला व्हेरी गुड. तशें हांव त्या स्टार्ट केलें आत्मविश्वास वय चडलो. वय. स्टार्ट केलेलें म्हगेलें अन्ना थंय दुखूनच हांव हा. म्हळ्यार दुवेल फाटी डेलिव्हरी चमकल आलतावळी थंय दुखून आतां हांव हें शिकच्याक इंट्रस्ट चेडू आल ಬಗ್ಗೆ शिकूक चाइल्ड सायकोलॉजी वय, शिकूक वय, म्हण वय. जोर आश आशिल्लें तशें त्या शिकली वय प्री प्रायमरी TTC केल्लें तशें हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ एक 2 वर्सां लागीं उडपा एक स्कुलान तू टीचिंगार आशिल्ली सಣ್ಣ चेडवांक भारी खुशी जाता श्रेया. इतली प्रेरणादायी आसा तुमगेलें उतर की तुम्ही करचे काम की व्हेरी नायस. गुड गुड. आता जनाले ट्रेंड जनाले टुवर्ड्स द आयुर्वेदिक येताची म्हणून तुगेले अभिप्राय कसाला येताची म्हणून दिसता कारण कसं अशा पुरा कारण म्हळ्यार लॉंग टर्म म्हळ्यार आयुर्वेद म्हण सांगल्यार मेडिसिन अಲ್ಲ एक ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಜನ ಆಯುರ್ವೇದಂತೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ मस्त वय मस्त दिसता सर आणि तांतू मेडिसिनल प्लांट्स आमगेले अर्थ आशिल्लेची ते यूज करून करता देखून लॉंग टर्म या इफेक्ट लायक आसता स्लो जावन इफेक्ट जावची सायड इफेक्ट्स आसचे उणे स्लो जावन आमकां इन्स्टंट रिलीफ आमकां पक्कनी दिना आयुर्वेदिक आमगेले पोट्टा वचून पूर्ण जावन भायर घालता पुरे कसं नासतले पुराय परमनंट सोल्युशन वय परमनंट सोल्युशन अशीची मागीर वापस येवचेक वापस येना म्हण सांगू येत तशें खंयचे कायले आसतना मूळ समेत एक पण ताचे कशें जाल्यार आयुर्वेदिक कशें म्हण सांगल्यार फर्स्ट आमी मेडिसीन घेतले कोडले आमकां चड जाल्ले वरी दिसता म्हळ्यार ते कंप्लिटली भायर वता मोडकान सोडता तशें हें करता लायक तुमगेले क्रीम जाले आणि हांव आयकलेले प्रकार देवस्थाना फुल्लाचे हें पुरो आसता न्हू फुल्ल येयले त्याची तुम्ही नॅचरली कसं की प्रोडक्ट म्हळ्यार ते सोप स्टार्ट करताना हांव स्टार्ट केलेले एलोवेरा दुखून एलोवेरा म्हगेले अम्मा थंय मस्त झाड आशिल्लें म्हगेले अम्माक झाडाचेची आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांटाची म्हळ्यार तांणी थंय तेल सकट करताय देखून त्या पुरा ती वयत आशिल्ली तर तिगेल्याक थंय आशिल्लें आयुर्वेद म्हळ्यार प्लांट म्हणून सोप करचे लायक जावचे म्हण पळयलेले एलोवेरा सो एलोवेरा दुखून हांव स्टार्ट केलें एलोवेरा दाखय लवली भारी चंद प्यूर न्याचुरल प्यूर कलर कसं नाही घालनी ते कल्टिवेट सिरम शिवाय ते जल टाइप आसता ते आता त्या जल्लात म्हगेले पुरा प्रोडक्ट तू बेस म्हण सांगचे तेची जल्ल तुम्ही क्रीम जायत मॉइश्चरायझर जायत खंयचे जाल्यार की ताजे मेन इन्ग्रेडियंट येवन एलोवेरा जल्लाची आणि ते तुम्ही बेळवणी करता दिसता वयताची वय थंय दुखून स्टार्ट केलेला हांवें तशी एक सोपा भितर इम्प्लिमेंट कोण पळयलें म्हळ्यार सोप ताजे एक सोप कोण पळयलें कशें जाता म्हण येवन आमी यूज केल्ले फ्रेंड्सा दिल्ले रिलेटिव्हसा दिल्ले म्हगेले बाप्पा तांचे लागीं राबून आसाची तशें तांकां सकट करून दिल्ले मागीर तांणी सकट लायक रिजल्ट सांगले नंतर हांव म्हगेल्या अन्नाले आंगडी म्हळ्यार हांव डिलिव्हरी खातीर थंय राबून आशिल्लें आनी शिकवणा खातीर थंय राबून आशिल्ली प्री प्रायमरी करता आशिल्ली थंय ताजे वटी हांवें करता आशिल्ली तशें थंय राबून आशिल्लें देखून थंय दवरलें थंय चांग सेल म्हळ्यार ताजे चांग डिमांड पळोवन म्हगेल्या अण्णान म्हाका सपोर्ट दिल्ले अबास कोर येता तूं म्हळ्यार कोरका तूं म्हण येवन तशी आशिल्लें कसं की अन्ना लागीं रामचम आशिल्लें बण्णालो म्हणटाची बण्णालो उदका घालून पिताची ताजे पावडर आनी सोप केल्ले तेव्हा येवन स्किन डिसीजा पुराय वता तुम्ही रेड रॅशेस जाता सनबर्न जाता ताका पुरा कूलिंग एजंट म्हणटाचे आयुर्वेदांत सो तसं पुराय लायक बण्णालन घालून बण्णालो घालून नॅचरल प्रोडक्ट्स म्हळ्यार टोटली नॅचरल वय व्हेरी गुड तशी ते स्टार्ट केल्ले मागीर हांवें उपून वापस बाळांतिरण जावन शिकवण जावन वापस वचूंक ना तशी बामणा ते वापस चमकल ते एक श्रावणांतू अष्टमी आयिल्ले देवस्थानांतू अष्टमी आयिल्ले ते टायमार सुमार एक जण 50 जणां लागीं दळ घालूं येताची देवस्थानांत तुळशी दळ सहस्रनाम कोरून घेवन अर्चन कोरून घेवन तुळशी दळ घालूं येताची ते घालतना ते पुजा जाले नंतर ते करचे म्हळ्यार तांणी मागीर कसं करताची म्हूण म्हाका गोत नाशिल्लें तेन्ना ते हांव ते म्हाका जायी म्हण सांगून ते तुळसी काडू एक कामाचा दवरनू देवस्थाना माळारी व्हरनू सुकोनू सकाळी ड्राय कोरनू तशी मागीर तांतू नीम आमगेले प्लॉटांतू आशिल्ले
ते हाणू हांवें ते वयता चोटू घालनू पावडर कोरनू सकाळी हांवें एक 2-3 जाणां दवरलेले म्हळ्यार चड उदक जायना तशी मेगेल निमतान 2 जाणां काही काम जावं म्हणून तशी एक दवरली तांगेलकरान तशी फुल अलंकार येता मोगारा फुल रोज जसं कडेन म्हाका पेटल्स आनी रोज पेटल्स आनी रोज सोप आनी करूंक यूज जाता वय तांतू अंतू रोज पेटल्स तुमकां दिसता ते सॉल्ट ऍक्च्युअली ते वय तशीची अरोमा थेरपी म्हण सांगून दुखीक आनी वय बेथींग सॉल्ट तशी त्याच्या करता इची वत्ताक हांव सुकोवन ताचो म्हाका मस्त वाउंट असता परिश्रम शिवाय इष्ट मेळना इष्ट मेळका जाल्यार परिश्रम जावं आता इतले प्रोडक्ट्स सांगतो तुमकां करच्या कष्ट म्हण दिसले कष्ट म्हळ्यार टाइम लागिले खंयचे म्हण आसा की एक टाइम लागेल म्हण न्ही फर्स्ट सकाळ हांव करतना टाइम लागता आशिल्ले म्हळ्यार म्हाका चड उठयताची चॅलेंजेस कसो आशिल्ले चॅलेंजेस म्हळ्यार तेचे चड वाले म्हळ्यार तशें न्ही चुरू हांगे पळोवका फॅमिली पळोवका हेवय करका आनी तशें हांव न्हू ऑर्डर्स आनी घेता आशिल्ला हांव जाल्यार म्हाका डिलिव्हरी करच्या डिले जाता आशिल्ल्या म्हळ्यार टायमार जायना आशिल्लें वय तशी कष्ट म्हण जाल्यार तेची ताचे मागशी आतां आमी एक प्रोडक्ट कोरून काडच्याक 5 मिनिट जो 10 मिनिट पुरो आसतले ते विप करच्याक जावो हे करच्याक जाल्यार ताचे मागशी आशिल्ले ते प्रोडक्ट ओट्टू करच्याक रेड सॅन्डल जावो रेड सॅन्डल पावडर करचा जावो देवस्थानांत आशिल्ले ते रेड सॅन्डल म्हळ्यार रक्तचंदना म्हणटा सो देवस्थानांत दुखून मेळचे म्हाका ते वय तशी टाइम करता ते मेळच्याक म्हळ्यार एक दिवस आनी मेळ्ळें अजीन आमकां जायना डेली देवस्थानांत पूजा करून आमकां कसान मेळतगी तांतू दुखून आमी कांड व्हरनू ते म्हळ्यार ते ओट्टू करचेची एक व्हड वय म्हळ्यार काम व्हेरी नायस व्हेरी गुड प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर जावन भायर येवच्याक उणेय टाइम पुरो जाता असं ताका सामान ओट्टू करून करका पडटा आता तुमगेले गिफ्ट पॅक असं म्हण हांव आयकलेलें आसा वय म्हळ्यार ते ऍक्च्युअली हांवें मस्त फॅर दवरलेले कारकल उत्सव मागीर MIT भितरी मणिपाल अंतू भितरी थंय किड्स चेडू आहले फॅर आसता बिझनेस फॅर आसता एंटरप्रेनर्स फॅर आसता मागीर MBA डिपार्टमेंटांत चेडू आहा कसकी रिसर्चा तांगेले प्रोडक्ट्सा भितरी तांकां एडवर्टायजमेंट ते हे कसकी तांगेली शिकवण संबंध जावन आसताची ताल चेडू म्हगेल्या व्हरताची तांणी आमकां मार्केटिंग कोरनू म्हळ्यार तांणी एक नमने तांतू स्टडी कोरनू मार्केटिंग करून तांगेल रिसर्चाक तांणी आमगेल प्रोडक्ट यूज केलेलो आसा व्हेरी गुड वय तशी वय तशी आनी कसं कसं आसता गिफ्ट पॅकान गिफ्ट पॅकांत म्हण सांगल्यार पुरा नमनी खंयचे तुमी सांगताच पळय आमी ते हांव येवन तुमकां कस्टमायज्ड करून दिता कस्टमायज्ड म्हण सांगल्यार तुमकां आतां सोप जावं आतां चेडू वाल खातीर बर्थडे रिटर्न गिफ्ट तशी अशी म्हणटाना हे चेडू वाल कार्टून कॅरेक्टर्स लायन तसाल सकट टेडी बेर्स एलिफेंट तशे कडेन घाल घेवन कोरनू आतां बर्थडे रिटर्न गिफ्ट वेलेले आसा मेगेलागी उडपांतूची एक आदिती म्हण एक चेल्ली 5 वर्सां बर्थडेक तांणी मेगेलागी रिटर्न गिफ्ट एक 25 नंबर्स जाय म्हण सांगून वेलेले आसा अशीच कलर करूं जाता त्या वेळी आमगेले नॅचरलची कलर कसं आर्टिफिशियल घालू जायना म्हळ्यार घालना आयुर्वेदिक तशी ते बेनिफिट तांत आसता म्हळ्यार कॅरेक्टर मात्र म्हळ्यार ताचे मोल्ड मात्र चेंज जाल्यार ताचे क्वालिटी पुरा सेम तशी आतां जाणाक चेडू हांकां ते केमिकल्स प्रोडक्ट्स आनी यूज करचे बदला हे यूज करूं येता तशी एक सोप आनी एक लिप बाम जाय म्हण सांगून तशी वयतानी वेलेलो लिप बाम आसता तुमगेले लिप बाम आसा म्हगेलागी ते वयतानी हे लिप बामाचे हे कसं म्हण सांगल्यार बीटरूट हांवें करचे बीटरूटाचे हे घालून वय तशी कशी हांव तुमकां सांगेल पळय नीम तुळसी सगळे करता म्हण ब्युटिफुल वय तशीच बीटरूट सुकोवन पावडर करून एक्सलंट वय तावळी एक योगा सेंटराच्यान तांगेले लास्ट इयर योगा डे आयिल्लो तावळी तांगेले चेडूआंक म्हळ्यार ते शिकच्या येवचे जाणांक विमेन्स जेंट्स तशी मस्त जाण आसाची तांकां म्हण सांगून मेगेलागी एक अराउंड 100 लागीं तांणी एक सोप आनी एक या मात्र पुरो म्हण
एक 100 रुपीज एक Right. बजेट तुम्ही सांगलात त्या बजेटा भितर कस कसा येता वय त्या हांव तुमकां सांगता तुमकां खंयचे प्रोडक्ट जावका ते तुम्ही सांगला री त्या हांव कस्टमाइज्ड करून तांगेले फोटो घालून की तांगेला थँक्यू कार्ड की तांणी कसं ना मेगेला सांगताय कशी तांणी मेगेलागी सांगताची तशी हांव करून दिता त्या येवन अशी वय पॅकेट पॅकेट कोरून ताजे नाव हांग तुमगेल नाव वय वय कसं फंक्शन वय मागीर वेरी नाईस वय असले होड समथिंग यूस्फुल वय आता म्हळ्यार जनांक यूज आके यूज आकय जाता ಹುಡುಗ ಸಾಕೆ ಜತ उडगा सकय जाता आणि ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೇನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಗೂ ಚಕ तुमगेले प्रॉडक्ट स्पेशालिटी कसं स्पेशालिटी म्हणून सांगला रे हावेची ताचे प्रोडक्ट्स पुरे इन्ग्रेडियंट्स पुरा मेगेलेची हावे रेडी करचे म्हळ्यार हावेची नीम कॉन्फिडेंट सांगेत कसले वय वय अलोवेरा मेगेल अम्मा ते दुखून हाण आमके एक प्लॉट आसा त्या प्लॉटांत वयले त्या केळी मध्ये मागीर तुमगेल पपल मड्डी मध्ये सकड उदक घालतना चांग जावन वाड्डोन येयले ते पळयतना म्हाका कसं कोरया म्हण दिसले तशी हांवें जेल्ल केल्ले त्याची जेल्ल घालून घेवन प्रोडक्ट्स सकड करचे हांवें क्रीम्स या सगळं तेच हांव कॉन्फिडेंटार सांगू येता म्हाका मेगेल प्रोडक्ट युनीक अँड विथआउट एनी ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವೈ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಪಳಿತನ ಕಳ್ತು ಶ್ರೇಯಾ व्हेरी नाईस अँड एक्सलंट आता आमगेल वीक्षकांक पक्कने जावका म्हणजेला ऑर्डर्स घेवका म्हणजेला रे तुमगेले फोन नंबर आमी आमगेले डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत दिताची तुमकां ऑर्डर करू जाता न्हय वय वय ऑर्डर करू जाता आता वेबसाईट डेव्हलप करतोस आणि एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान वेबसाईट जाता ಖಂಡಿತ जाता इन्स्टा आयडी आसा इंस्टाग्राम आसा फेसबुक आसा व्हॉट्सअप आसा व्हॉट्सअपा थ्रूची मस्त ऑर्डर येता म्हाका जस्ट तांणी तांतू एक मेसेज घालून घेवन प्रोडक्ट एन्क्वायरी दिला रे हांव तांकां पुरा मेगेला कॅटलॉग पुरा रेट सकड पेटयता तांतू दुखूनूय येता न्ही काय येता नवय वय व्हेरी नाईस आता रिटर्न गिफ्टा विषयी जाल्यार तुमगेले सांगिले आता तुमगेलो घर चालो कुटुंब चालो सपोर्ट कशी आसा हाजे खातीर ಅಂತೂ ವಾಪಸ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೇಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿची सपोर्ट मेगेल बामणू मेगेल मालगड चलो कसं करून असतो मेगेल मालगड चलो मस्त होडू बीए जलता गेला बीए जावनो तवै अशीच बीए संस्कृत ज्योतिष तगले तगल सब्जेक्ट ता जोटू ताकय तवै तशीची मस्त शिकूका म्हणाली आसत आणि मस्त सर्टिफिकेट कोर्स आणि केला AI ताकेल तागेलीतल्या का तो निरंतर शिकवण निरंतर पुढेची युडेमी म्हणून हे आशिल्ले ते कोरोना टायमार तागेल SLC जालेल टाइम आशिल्ले त्या टायमार तो मस्त युडेमीन तू मस्त कोर्स ताणें केला एथिकल हॅकिंग ताका कसं की इंटरेस्ट आशिल्ले सगळं केला तशी BA ज्योतिष शिकूका म्हण सांगून एंट्रन्स बरोवन तिरुपती नॅशनल संस्कृत युनिव्हर्सिटी भितर चमकलो तई ताणें सकाळी BA ज्योतिष कॉलेजात सेम कॉलेजांत इव्हनिंग कॉलेजात BSc कंप्युटर सायन्स कंप्युटरार इंटरेस्ट आसा म्हण सांगून तो चमकलो तशी तागेल मस्त सपोर्ट आसा म्हाका चल्लाले बामणाले वय इत म्हळ्यार तवय होड आशिल्ली देखून म्हाका मॅनेज करूंक म्हळ्यार मेगेले डिजिटल कसं म्हणटा मार्केटिंग करूंक तो हेल्प करता हांव भितर ते तुमी सांगला हांवें TTC करतना म्हणजे तुमको तस चोडू आले TTC करतना कितले प्रोजेक्ट वर्क्स असता कितले रेकॉर्ड्स असता त्या सकड करचा जाल्यार मेगेल बामणान मस्त सपोर्ट केला रात्री आर्टिस्ट तांणी आर्ट करताची त्यावेळी त्या आर्ट प्रोजेक्ट करचा आर्टाकय मागीर टॅलेंट तशी चोडू आपण घेवचा जो म्हळ्यार आता चोडू आले तुमको तसं चोडू मस्त सान्न मेगेला 8 वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही शिक्षकी विद्यार्थी चोरडू कुटुंब पळोवन घेवचे हे पुरे कशी समतोलन जाता खंडीत एकल्या सपोर्ट आसा जलारी तुमगेले समतोलन कशी कोण घेता समतोलन म्हळ्यार मस्त कष्ट जाता जाल्यार कोरका म्हळ्यार इंटरेस्ट आसल्यार आमकां कसं नाही करू जाता मेजान साध्य कोरया म्हण आमी लेखला रे आमी एक हट धरल्यार आमकां कसं नाही कोर येता म्हळ्यार वेल थॉट तशी आणि ताका बॅक सपोर्ट म्हळ्यार मेगेल बामण आनी मेगेल मालगड चल्लोची फुडलो हांव शिकचे वचचे टायमार मेगेल बॅक सपोर्ट म्हळ्यार बामणची एकलो राबता आशिल्लेची जाल्यार तू शीक तू राब 1.5 वर्स बैरे हांव
वता येता आशिल्ली जाल्यार की वय शिकवण कंप्लीट जावका न्हय एक्झाम बरोवका त्या वय, सकट आसतना त्या वय. टायमार जाल्यार इमेगेल चोडवाक मेगेल अम्मा न्हू पळोवंक येता आशिल्ली ती आनी आसो तूं करी म्हण येवन म्हाका सपोर्ट केला बालाक एक आशिल्लींची वय तांणी आशिल्लेची तांगेला पाशी चड म्हूण सांगू येता मेगेल बाब म्हणू आशिल्लें म्हळ्यार तांणी ना जाल्यार म्हाका कसं नाही करचाक म्हळ्यार सपोर्ट सपोर्ट ना जाल्यार म्हाका कसं नाही करचाक खंडीत वय. खंडीत आतां मार्केटिंग वायज जाल्यार मेगेल पूत म्हाका त्या लेवलार जाल्यार तो म्हाका ताकेल कोत्ता आशिल्लो कसं की वेब डिझायनिंग सगळं तोची कोरून दिता ग्रेट ग्रेट वय. व्हेरी नायस लेबलिंग वय इंट्रस्ट येयले चेडवांक तांतू भितरी करच्याक मन येवचे ते पुरा पळयतना असं ऑलरेडी जावन असते तुका ते वाट तो कितें वता तेच वय. सांगिल्ले यशस्साचे माट चढतच वय. म्हणसा मान Correct. कळ्ळें सो भारी वय. खुश जाता ಶ್ರೇಯಾ ಅತ್ತ ಜನಾನಿ ಸ್ಕಿನ್ನಾ ಕತೀರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಕತೀರಿ कसं नमने चुकी करताची चुकी म्हळ्यार तांणी रॅन्डम प्रोडक्ट्स मातशी वच्चे म्हळ्यार तुमगे स्किन टेक्स्चर जोवो स्किन टायप जोवो कळनातिले ते म्हळ्यार इन्स्टंट या मेळका म्हण रिझल्ट रिझल्ट मेळका म्हण सांगून इंगड प्रोडक्ट वय तुमकां म्हाका म्हळ्यार ते डिफरन्स मेगेल चोडवालान तांणी मालगाड चल्लालान तूं म्हाका दिसू येतायत म्हळ्यार आतां तांणी कसन पळयताची तांतू बिलीव करताची टीव्हींत मस्त ऍड येता त्या ऍडान तू तांणी बिलीव जाता बट आमी सान आसतना आमकां एक नॉलेज आशिल्लें म्हळ्यार हे पुराय आसतल वे म्हण आमी लेखता आशिल्ले आतां तांणी लेखनाची चोडवा म्हळ्यार दिसता तेची जावका म्हळ्यार तशी त्या वेळी स्किन टायप पळयनाशी मागीर तुमगेले आजे इन्स्टंट तेची इन्स्टंट मेळका म्हण सांगून तांणी आजी हे प्रोडक्ट यूज केले पाय विंगड पळयले विंगड प्रोडक्ट यूज केले तुमकां आयुर्वेदीक म्हण सांगल्यार तुमकां ते लॉंग टर्म आतां मेन कसं म्हण सांगल्यार सनस्क्रीन एक नाव सनस्क्रीन म्हण आयल भितर ते सण्णा वत्तान मात्र यूज करचे म्हळ्यार तांगेले तांगेल म्हण न्ही नॉर्मली जनाले म्हाका तशी येत आशिल्ले जाल्यार हे शिकून सगळ्यात तरत म्हाका कळलें सनस्क्रीन म्हळ्यार आमगे स्किनाक एक युवी प्रोटेक्शन येता ते तुमी पावसा जाल्यार वता जाल्यार घरांत आसताले खंय जाल्यार तुमी यूज कर येता म्हण आशिल्लें म्हाका एक्चुअली हे सकट शिकून येताना तर कळटा तशी त्या प्रोडक्टाचे हे कळनाशी यूज करचे करेक्ट आय एग्री खंडीत तशें मागीर त्याची एडवर्टायजमेंट पळोवन वच्चे मागीर आयुर्वेदीक म्हळ्यार लॉंग टर्म तुमकां आतां यूज केल्यार तुमकां सने सायड इफेक्ट्स येना रिझल्ट येवच्या वेळ जाली की हें लायक आसता रिझल्ट लायक व्हेरी गुड व्हेरी नायस आतां तोपास तुमगेले गिफ्ट पॅकेट म्हाका येवया व्हड तुमगेल गिफ्ट पॅकेट खंय गेला म्हळ्यार तुमगेले हाजे प्रकार होगळसूच म्हाका खुशी जाल्यार म्हळ्यार भायल गांवांत तूं म्हळ्यार ऑस्ट्रेलिया दुबय ह्या फॅरान तूं हांव दवरलें निमित्तान ते सकट तांणी यूज करून मेगेले मावाले 60th बर्थडे हे प्रोडक्ट आमी दिवका म्हण सांगून तांणी मेगे लागीं फोनार नेमून फर्स्ट हांव स्टार्ट केलेले तेची कस्टमायज्ड प्रोडक्ट वयरी ऑस्ट्रेलियान तू वय तांणी घेवन गेलेले म्हाका पॅकिंगाचे न्ही कसं न्ही ये न्ही प्रोडक्ट दिला जाल्यार वय प्रोडक्ट म्हळ्यार पॅकिंग म्हळ्यार कोरियर सांगता वय तांणी मेगे लागीं येवन अशी मॉडेल्स ह्या दाखयला हांवें तशी तांणी असले एक पॅकेट येवन हाका नांव प्रिंट येता तांगेले कसं न्ही रिटर्न गिफ्ट बेस्ट कॉम्प्लिमेंट्स फ्रॉम अमकी मनीशू म्हण येता त्या येवन तांणी घेवन चमकली मेगे लागीं एक 50 प्रोडक्ट लागीं तांणी घेवन चमकली तशी मागीर दुबईन तूं एक चलयेले बर्थडेक तांणी वय तशीच एब्रॉडांत घेवन गेलेलीची तशी हे सगळं फॅरा निमित्तान जालेलें जन पळयताची दिसता कशी दिसता आयडियाज लायक आनी मागीर गांवान तूं मस्त दिला हांवें ते तुमी सांगिल्लें मग बर्नालो म्हण सांगून आतां नायलॉन स्क्रब येता मेगेल म्हळ्यार प्रोडक्टा वयरी कसं या म्हण सांगा टॅगलायन म्हळ्यार इको फ्रेंडली तुमगेले नॅचरल प्रोडक्ट्स जावका म्हण घेवन नायलॉनाचे बाथिंग हे स्क्रब वय त्याचे बदलाक मेडिसिनल जावन घेवन बर्नालो यूज करून घेवन एक स्क्रब केलेला हांवें
ते मस्त काळ येता यूज करू जाता ते ताक मेथड असं यूज करचे तशी ड्राय करून म्हळ्यार तुमकां नायलॉन म्हळ्यार तशी सुकयल्यार जाता म्हण घेवन आयुर्वेदिक प्रोडक्टा भितर फर्स्ट न्हांवचें एक 5 मिनिट फुडें तिंबोचाक ओके हा 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 ताजे अब्सॉर्ब करून घेवका घेवका तेन्ना मात्र तुमकां ते स्किनाक या जायना मेथड हांव सांगून दिवचें आसा प्रोडक्ट घेतानाची हांव तांकां मेथड सांगून दिवचें आसा व्हेरी नायस श्रेया तुगेले हे एक नमने स्फूर्ती प्रेರಣದಾಯಕ ಉತ್ತರ ऐकून भारी संतोष जातस आता फेवरेट नैसर्गिक पदार्थ म्हळ्यार फेवरेट नॅचरल इन्ग्रेडियंट खंयचे तुगेले सकाळी मेगेले प्रोडक्ट प्रॉडक्ट ओके प्रॉडक्ट ओके तांतू घालचे इन्ग्रेडियंट घालचे इन्ग्रेडियंट्स जणाक एलोवेरा आनी नीम आनी तुळसी म्हणून हांव सांगता म्हळ्यार नीम आनी तुवें तुळसीन तुवें आशिल्ले पवर पावर आमगेले अँटी बॅक्टेरियल तुमकां तसं बॅक्टेरियल अँटी बॅक्टेरियल तुमगेले नीम तुळसी वय तशीची तशी आनी एलोवेरा हे तिनी हांव मस्त इष्ट पावता श्रेष्ठ तुगेले ब्रँडा म्हणकेची पवर आणि लायक मागीर इफेक्टिव्ह ते वातावरण टाइम आतिकेत कसं मान्सून टाइम आतिकेत समर टाइमान तू रामाचम बन्नालो ताजे सोप चड वता मागीर हीट टाइमार सीजनल टाइमार आता वय अपास तुगेले गिफ्टा म्हाका शेता मदर्स डे पुरा तशें पुरा आसतना स्पेशल गिफ्ट तेन्ना तुगेले आसकी कसले निमगून व्हरलेले आसा की वय मदर्स डे मदर्स हांकां एक ऑर्फनेज आसा कारुण्या म्हण उडपीन तुची एक मम्मान योगा सेंटर येवची एक मम्मान ते कारुण्या ते अम्माक दिवका आशिल्ले अम्मा मस्त जण आशिल्ले ते ऑर्फनेज नाही नाही तांकां दिवका म्हण घेवन तो येवन मेगेला घेवन चमकलेलो आसा तांकां दिवच्याक ते ऑर्फनेजाचे अम्माक दिवच्याक म्हळ्यार स्वंत अम्मा मात म्हळ्यार नाही पुरा जाण तांकां अम्मा म्हण सांगून तो दिलेलो आसा त्या वेळी मेगेले मस्त उडगासान तू म्हळ्यार मदर्स डे मनान तू वय लागून पयरी जाल्यार मात्र वंडरफुल वय तशी विमेन्स डे असं की विमेन्स डे अंतू हांव मणिपाला भितर एक कॅम्पेन हांव न्ही KMC जणांनी एक कॅम्पेन हे दवरलेलें तांणी विमेन्स डे एंटरप्रिनरशिपाक हे करका म्हण घेवन थंय हांव गेम्स आनी गिफ्ट्स सकट दवर घेवन एक स्टॉल केलेले ते मेमोरेबल स्टॉल म्हण सांगू येता मेगेले म्हळ्यार हांव तांकां मस्त डिस्काउंट्स आनी अशी गेम्स आनी दवरनो लॉट वंडरफुल इंटरेस्टिंग म्हळ्यार मेगेल प्रोडक्ट ची तांकां गिफ्ट जावन न्हू तुमी इतले काडलेले तेन्ना तुमी हांतून काडाची म्हण जावन तशी चॉयस दिवन मिनी सोप्स कार्टून सोप्स सकट कोरून वेल प्रिपेर्ड कोरून न्ही व्हरलेले प्रिपेर ना म्हण न्ही हे अशी कोरका म्हण चेंजेस कोरका म्हण प्रिपेर जावनूच हांव त्या विमेन्स डे दिवस चमकलेले व्हेरी गुड तेन्ना तुमकां ते प्रोडक्ट्साची आयले ऑर्डर्स आयले वय वय तशी एंटरप्रेन्योरशिप काही टॉक्स जेव दिवचे आपल्यार वच्चार तुम्ही रेडी आसा की चमकलेले आसा की दिलेले आसा वय म्हळ्यार स्टार्टिंग टायमार 2019 और 20 टायमार हांवें बेंदुरांत एक रोटरी क्लबाच्या तांगेले एक तांणी आपयलेलें आशिल्लें म्हाका म्हळ्यार तांगेले विमेन्स विंग एंटरप्रिनर म्हण सांगून तांणी म्हाका एम्पावर करच्याक टॉक्स म्हळ्यार तुमगेले प्रोडक्ट्स व्हरलेले प्रोडक्ट्स देखून कशी डिफर जावन आसा म्हण आशिल्लें PPT प्रेझेंटेशन आशिल्लें ग्रेट वंडरफुल वंडरफुल फॅन्टास्टिक म्हाका भारी खुशी जाता श्रेया आतां आमगेले वीक्षकांक तुमगेले एक मनान संदेश कसो आसा सगळ्या लेगीत तांगेले जावन आशिल्लें टॅलेंट आसता आर्ट जावं कुकिंग जावं कसं न्ही तांगे लागीं आसता ते तुमी भायर हाडका घेवन येवका ताका फॅमिली सपोर्ट जावका तुमी धैर्य घेतल्यार आमगेला जायना तिल्ले म्हण सांगचे कसं न्ही ना मनान तू मेगेले जत्ता हांव कोरका म्हण घेवन आमी एक चिंतने हाडले म्हण जालें जाल्यार आमच्यान पुरा करूं साध्य तशी तुमगेले एक गुड उदाहरण बेस्ट उदाहरण म्हळ्यार हांव शिकवण ब्रेक केलेलें
शिकूका म्हण हांव हें दवरलेलें तेन्ना शीक म्हण घेवन फॅमिली दुखून Support सपोर्ट आयले. मेल वय, बामणाले वय. सपोर्ट आशिल्ले हा जायत तुका शिकूका शीक म्हण घेवन हम्म, हम्म. तशी फॅमिलीनय सपोर्ट कोरका आमी वय मन Interest कोरका दाखोवका. वय. फॅमिलीन सपोर्ट कोरका तर तांकां कळका जाल्यार आमी मेन आमी जावन मुखार येवका करेक्ट. तशी मस्त जाणाला मस्त टॅलेंट हम्म. आसा आर्ट आसा कुकिंग आसा हम्म, हम्म. ते तुमी सोदून काणू हम्म. म्हळ्यार सोदून काडचे काय ना तुमगेले वय. इंटरेस्ट आहा की तुमी मुखार येवका म्हण घेवन हम्म, हम्म, हम्म. मेगेले मनान एक मनाने वय संदेश संदेश व्हेरी नाईस गुड गुड बदच आशिल्लेची आता कसं म्हळ्यार तुमगेले एक संदेश भारी खुश जाला आमगेले वीक्षकांक खंडित मनान तो येवन आसतले की इतली चंद कोण उलयतस आमगेली श्रेय माई तो तुमकां पक्कने हांगेल कसले प्रॉडक्ट्स जाय म्हण जाल्यार तुमी आमी दिल्लेले नंबरारी दवनो तुमी उलोवयत हांवें ऑर्डर्स करयत आनी मुखार कसले सपन की आनी विंगडा कार्ड जेवचे विंगड म्हळ्यार तांतो शिकिल्ल्यान आतां मेगेले की हांव सूर करतना एक 8 सोपांत हांव सूर केलेले फर्स्ट आतां मेगेले एक 50+ प्रोडक्ट्स आसा अच्छा वंडरफुल ग्रेट तशें जाल्यार आतां एक क्वेश्चन निमगीता 2018 सूर केलेले वय त्यातनं तुमकां प्रयाणात मागशी पळयतना आतां मागशी पळयतना वय हा तुमकां कशी म्हण दिसता त्या प्रयाण ना प्रयाण म्हाका खुशी दिसता म्हळ्यार मेगेले एक अचिवमेंट म्हळ्यार हांव स्टार्ट केलेले एक 8 सोपांतू ताजे नंतर हांव एक कोर्स ऍड ऑन कोरून शिकून म्हाका शिकूका म्हणलेले हे आयिल्ले चोडू आनी 2 तर जाल्यार रात्री बसून शिकिल आसा हांवें म्हळ्यार परिश्रम कोरका निरंतर निरंतर परिश्रम आमी वय, कोरका वय. आमी मस्त सगळी परिस्थिती भितर आमकां तडस आयल्यार आमी कंटिन्यू कोरका आमगे लागी कंटिन्यू करचे आमगेले मनाक आमी धैर्य दिवं धैर्य दिवका तशी जावन आनी मुखारसून एक 100 वयला की एक प्रोडक्ट कोरचा कशें गोतस म्हाका आतां आजीर येवन राबला खंडी जातले मुखार येवय खंडी कोरका जातले आमगेले एक मनान सान एक आउटलेट घालका म्हळ्यार रिटेल शॉपान तो हांव दिना त्या म्हळ्यार म्हागेले प्रोडक्ट्साचे मॉल मस्त उण येता म्हळ्यार म्हाका एडवर्टायजमेंट ना थर्ड पार्टी म्हळ्यार मध्ये ब्रोकर्स डायरेक्ट मेगे लागी दुखून घेवच देखून तुमकां रिजनेबल रेटारी मेगेल मात्र आशिल्ले प्रॉफिटारी मेळटा म्हळ्यार तुमकां इतर एक्स्ट्रा हे वचना तावळी 2018 स्टार्ट करतना सोपा कितले मॉल आसून देवयलेला हांवें ताजेरी हांव आतां आनी हाचे कामात जन आसा तुमगे लागी वय कामाचे तुमी मात्र न्ही तुमी तुमगे लोटूची ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಲಲ್ಲಂಗೆ ಕಾಮ್ कामाचे म्हळ्यार आमगे लोटू 2009 दुखून आमगे लोटू एक कामाच आसा ताची ताणेची सकाळी म्हाका हेल्प करचे रुकू काट करून घेवन येवच्या की तशी तसं आनी आसतना आनीक उमेद येता वय वय ताका लागीं जायना मागीर कामाच 2 जाण आसाची आमी तांकां एक या म्हण दिवन घेवन सुकोवच्या क्लिनींग मस्त आसता तांतू भितर कीड आसूं नज उदक आसूं नज तशी काम आसता सर तशी असं तांकां एक काम तशीच एक तुमगेले प्रेरणाक दिवन मस्तानी केजन तुमगेल्या कामां राबोवची जेन्ना तुमगेले यशस्वी जावो म्हणून आमी शुभेच्छा करताची ओके तुमकां मस्त धन्यवाद अपास धन्यवाद दिता सर तुमी मेगेली प्रोडक्ट्स सगळे पळोवन तुमी म्हाका हे अशी एक प्लॅटफॉर्म हे दिल्लेलो आसा तुमी म्हाका आपयलेलो आसा जय श्रीमाई तुमकां धन्यवाद म्हाका हे एक अवकाश दिलेला विश्व कोंकणी केंद्राकय मनान धन्यवाद खुशी जाली हांवें तुमकां फोन करून निमगितना तुमी म्हळ्यार हांव कसल्क म्हणून येवचें मॅडम सांगून हांव सांगलें ना तुगेले प्रॉडक्ट्स घेवन येवका तुवें म्हूण सांगून सो खुशी जाली ओके थँक्यू सो मच वन्स अगेन ओके आतां आमगेले वीक्षकांक आतां आमी पळयलें शिकवण निरंतर शिकच्याक एक टायम म्हूण ना तशीची सपन पळयताक एक्सपायरी डेट म्हूण ना ते केन्नाय आमगे लोटू आसता आमी ताजे वटू आसताची आनी आमगेले निरंतर परिश्रम आनी आसक्ती हे दोन आस म्हूण जाल्यार खंडीत यशस्सू आमगेले मागशी आमकां सोदून येता आपूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची तुमी आमगे लोटू इतले वेळ बशिल्ल्याक आमकां आयकलेल्याक तुमकां धन्यवाद देव सगळ्यांक बरें करो